नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। टँकर बोटींतल्या नाफ्ता ऑपरेशनाची जबाबदारीची धकलाधकली अपरकीत घडल्यार नाफ्ता शिफ्ट करपी कंपनी जबाबदार। डीजी शिपिंगाचे शिटकावणेन कंपनी फाटीफुडे, पर्यायी बोटूय हुमकळ्ळी। नाफ्ता बोटीच्या अरिश्टाच्या प्रकरणात सीएम बेजबाबदार। 14 दीस जाले सरकाराक निर्णय घेवंक जमाना। अजून देशद्रोह भ्रष्टाचाराची केस कित्याक ना? एमपीटीचो चेअरमॅन अजून मेकळो कित्याक? काँग्रेसीचे फारार फार। सावंत मंत्रिमंडळाचो एक्स पोस्ट फॅक्टो कारभार सोंपच ना। खेळा खात्याच्या 10 लाखां वयर अनधिकृत खर्चाचे नियमन। मंत्र्याचे ओएसडीची डिग्री देवयली, आता 12वी पासूय चलता। नव्या राज्यपालान पदभार घेतल्या उपरांत राजभवनाचेर लोकांक वचपाक घाल्ली 6 म्हयन्यांची बंदी। 24 वरां भितर फाटी। ऑनलायन नोंदणी, पुलीस व्हेरिफिकेशना उपरांत एंट्री। वास्को एअरपोर्ट जंक्शनार मोटार आनी टू व्हिलरीचो एक्सिडंट। 6 वर्सांचे चली आगताक गेले। मोटारीचो आनीक 2 मोटरी आनी एके टू व्हिलरीकूय धपको। ड्रायव्हराक पुलिसांनी धरलो। कर्नाटकाक दिल्लीत चीट फाटी घेवंक जावडेकाराक 10 दीस कित्याक? तो मेरेन कर्नाटक तांचे काम सादोवन जातले मेकळे। विजयाक सरकाराच्या गोंयकारपणाचेर दुबाव। वाळपय नगरगांव दूध उदका परस सवाय। डेअरीचो अंधाधुंद कारभार। लिटराक 10 रुपया रेट। दूधकार विटले, मशिनां बदलात नाजाल्यार आदली पद्धत लागू करात। दूधकारांची मागणी। सोनसड्यार आता सुक्या कोयराचो नवो दोंगर जाता उबो। दिसाक 14 टन सुको कोयर, फक्त 4 टनाचे बेलिंग उरिल्ल्याचो नवो दोंगर। आणि ब्रेस्तारा मुंबईत एफसी गोवाड मुंबई सिटी। कोच सर्जिओ लोबेरा म्हणटा पोरू सेमीफायनलीत मुंबईक मारिल्ल्यान प्लेयर कॉन्फिडंट। दोनापावला अडकल्ले टँकर बोटींतल्यान नाफ्ता काडपाच्या ऑपरेशनाची एकंदर रिस्क पळोवन जबाबदारी एकमेकाचेर धुकलप चल्ला। कांयच एक्शन नासतना 15 गेली। कॉन्ट्रात दिल्ली पेट्रो स्टार कंपनी डीजी शिपिंगाच्यो एक अटी आयकून फाटी फुडें जावंक लागल्या। नाफ्ता काडटना गळटी वा आनीक कितें अपरकीर्त जाल्यार जबाबदारी कंपनीची म्हूण डीजी शिपिंगाची लेखी शिटकावणी। सरकारान खर्चाचे जबाबदारींतल्यान आदींच आंग काडलां। दोनापावला दर्यांत खडपाक अडकल्ले नुसी नलिनी टँकर बोटींतल्यान नाफ्ता काडपाच्या ऑपरेशनाची दिशाच अजून थारना। आतां डीजी शिपिंगाच्यो एक नव्यो अटी सुरू जाल्ल्यान आनीक आडखळी। नाफ्ता काडटना कितेंय अपकीर्त जाल्यार खंय कंपनी जबाबदार। ताची जबाबदारी घेतल्यारूच ऑपरेशनात फुडें पावल घालपाचें। कंपनीन अजून जाप दिल्ली ना। नाफ्ता काडपाचे आनी बोट हालोवपाच्या ऑपरेशनात सरकार दमडी मोडचो ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान आदींच स्पश्ट केलां। एक तर बोट मालक ना जाल्यार एमपीटी आनी तांचे कडूनय जायना जाल्यार खंय खर्च डीजी शिपिंगाच्या माथ्यार। रिव्हर प्रिन्सेसा भशेन सध्या नलिनीकूय वालिना। धोक्याची जबाबदारी जो मेरेन कोण स्वताचेर घेना तो मेरेन ऑपरेशन फुडें वचपाची शाश्वती ना। स्टेट इज नॉट स्पेंडिंग सिंगल पै। आमी एकूय पयसो जो आसा स्टेटीचो ह्या डिजास्टराचेर स्पेंड करिना। पूर्णता आमी एक इट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल इज देअर ओनर ऑफ दॅट शिप। ताका सांगलां की ही इज द रिस्पॉन्सिबल। ताणें तेजे सगळे पयशे बिशे सगळे फारीक करपाक जाय। इन केस इफ ही फेल्स देन एमपीटी विल बी द रिस्पॉन्सिबल टू पे दॅट मनी आनी इफ नॉट देन डीजी शिपिंग विल टेक केअर ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। नाफ्ता बोर्ड हे करप्शनाचे प्रकरण। मिलिंद नायकाक साल्वार करूंक मुख्यमंत्री सामको एक्टिव्ह म्हूण काँग्रेसीन फार मारपाक सुरू केल्या। 14 दीस जाले मुख्यमंत्री नवी वक्तव्यां आनी नव्यो थेरी मांडटा आनी दर दिसा वक्तव्यां आनी थेरी बदलता। मुख्यमंत्री पदाचो रेस्पेद वगडायला म्हूण गिरीशाची टिका। नाफ्ता पर्यटनाक धोक्याचें। दोशींचेर अजून मेरेन भ्रष्टाचार आनी देशद्रोहाची केस कित्याक जायना काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रस्न। ते वेसल कितें ब्लास्ट जालो आनी तें कितें जालें जाल्यार आख्खे इंडियेचे टुरिजम इफेक्ट जातले। नॉट ओन्ली गोवा, आख्खे वर्ल्डाच्यान एडवायजरी वतल्यो। आनी हो इतलो बेजबाबदार मुख्यमंत्री, आख्खे वर्ल्डाच्या लोकांक
स्टेटमेंटाचेर स्टेटमेंट करता. एक्चुअली ह्यो सगळ्यो कृती आसात त्यो कृती एंटी नॅशनल, करप्शन एंड एंटी नॅशनल. त्या हेजेर मुख्यमंत्र्यान कांयच उलयलें ना. आनी जेन्ना मुख्यमंत्र्यान MPTच्या चेअरमॅना कडेन मिटींग केली, म्हाका आयको येयलें त्या प्रमाणे MPT चेअरमॅनान डायरेक्ट सांगलां की मिलिंद नायक डायरेक्ट इनवॉल्व जाता म्हणून. ती आमी शिफ्ट करपाक सोदताले आनी तुजो मिनिस्टरान आमकां थंय हाडयलें म्हणून हें करपाक. आनी मुख्यमंत्री हाका डिफेंड करपाक वयता. म्हणजे पयशे आसता, इलेक्शन आसता तेन्ना तुमकां भारत माता दीस पडटा आनी ना तेन्ना तुमकां पयशे दीस पडटा. हे जितले इनवॉल्व आसात तेंचेर सगळ्यांचेर कित्याक फायल केलें ना देशद्रोहीचो काम? जेन्ना तुमची बोट ओरिजिनेट जाता पाकिस्ताना साकून, हे सगळे इनवॉल्व कोण आसा तांकां बूक जावपाक. पूण मुख्यमंत्री MPT चेअरमॅनाक भिता, कारण MPT चेअरमॅना कडेन खुबशे गुपीत आसा म्हणून ताका तो बूक करपाक सोदना ह्या हितून. सावंत मंत्रिमंडळाचो एक्स पोस्ट फॅक्टो कारभार चालूच. बुधवारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेत परत तेंच. मंत्रिमंडळान खेळा खात्यान मान्यताय नासतना केल्ल्या 10 लाखांच्या खर्चाक एक्स पोस्ट फॅक्टो मान्यताय. बसके उपरांत मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. मंत्र्यांची OSDची शैक्षणिक पात्रताय देंवयल्या. आता 12वी पास वा डिप्लोमा OSD चलता. होमगार्डांचे सुवातेर घाल्ल्या 62 कॉन्स्टेबलांक रेग्युलरायज करपाचें थारलां. OSD जे आसा ऑलवेज मिनिस्टराचे, ते शुड बी द ग्रॅज्युएट आशिल्ले. पण एक फावटी मिनिस्टरांनी रिक्वेस्ट केली की तांचे थोडेशें रिलॅक्सेशन दिवचें म्हणून, कारण तांकां जो OSD घेवपाचो आशिल्लो तांकां लायक मायंडेड OSD जो घेवपाचो आशिल्लो ताका थोडेशें आमी रिलॅक्सेशन दिवन ताका विदावट ग्रॅज्युएटूय घेवपा खातीर ताका रिलॅक्सेशन दिलां. इट इज अप टू डिपेंड्स अपॉन देअर रिक्वेस्ट, स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द मिनिस्टर. मिनिमम म्हणजे आम्ही म्हटलं की डिप्लोमा असतो किंवा 12th तरी असतो म्हटलं. 62 पुलीस कॉन्स्टेबल विच इज देन फिल्ड म्हणजे त्यांना भरिल्ले अगेन्स्ट द होमगार्ड पोस्ट ऑफ द 62 होमगार्डाच्या पोस्टाच्या अगेन्स्ट तांकां भरिल्ले. पण तांकां म्हटलेलें की होमगार्ड जो आसा पळय न्ही हो एकटोच होमगार्ड, म्हणजे 63 पोस्ट आशिल्ले एकटोच सिलेक्ट जाल्लो आनी 62 पोस्ट हे होमगार्डाच्या अगेन्स्ट पुलीस कॉन्स्टेबल भरलेले आनी तांकां मागीर रेग्युलरायजेशन दिवपाचें आशिल्लें. एज देर इज अ नो होमगार्ड टू कम इन टू द पुलीस डिपार्टमेंट, बट देन देर इज एन तांकां रेग्युलरायज केलें ना. सो दे हॅव गॉट टू द कोर्ट एंड दे गॉट त्या खातीर तांकां हे फावटी आमी कॅबिनेट रिलॅक्सेशन दिवन तेंचे रेग्युलरायजेशन ऑफ द सर्वीस फ्रॉम देन. हय, अदरवायज तेंची सिनियरिटी जी आसली ती लूज जाताली, ती सिनियरिटी ताका तेन्नाच्यान सिनियरिटी ही मेळ्ळी वयतली. मंत्र्यांचे OSDची शिक्षणीक पात्रताय देंवयल्या म्हूण गोवा फॉरवर्डान सरकाराक वडेर काडलो. कित्याक आज जे भशेन गोंय चलपाक लागलां आनी आज जे भशेन एडवायजरी पोजिशनान रिक्वायरमेंट देंवया म्हणून आमचे कॅबिनेट डिसिजन घेता, हें आमकां म्हाका दिसता वी आर गोइंग टू बी द लाफिंग स्टॉक ऑफ द कंट्री. एडवायजरी पोजिशन म्हणटा सदांच सुपिरियर जाता तितलो हायली क्वॉलिफायड मनशाक हाडूंक जाय. थंय एक LDC नाजाल्यार पिवनाच्या कॅटेगरीचो मनशाक जर तूं हाडून बसोवंक लागलो एडवायजर म्हणटा तो, मागीर तुजें कितें जातलें, तूं दिवाळे काडटलो कसलें तें कळटा, क्लियर कट कळटा. हाजेर क्वॉलिफिकेशन काउंट्स. यू कांट रीच पोजिशन विदाउट क्वॉलिफिकेशन्स. This normally happens when the chief minister gets appointed. If he gets elected, it's different. When you get appointed, qualification is not required. वास्को एअरपोर्ट जंक्शनार एक्सिडंटात 6 वर्सांचे चली आगताक गेलें. 2 व्हिलर आनी मोटारीचो एक्सिडंट. मरण आयला ते चली गीता चापंद्र 2 व्हिलरीचेर आशिल्ले. आवय, काका आनी तें अशीं तिगाय 2 व्हिलरीन वास्को सावन दाबोळे वटेन वतालीं. मोटारीन तांकां धपको दिलो. तेच मोटारीन आनीक 2 मोटारी आनी एका 2 व्हिलरीकूय धपको दिलो. पोलिसांनी मोटारीचो ड्रायव्हर प्रेमचंद मैली म्हणटा ताका धरला. म्हादय खातीर गोवा फॉरवर्ड NGTत गेल्या म्हूण मुख्यमंत्री अस्वस्थ जाला. खरो गोंयकार जाल्यार मुख्यमंत्र्यान हे गजाली खंय येवकार दिवंक जाय. विजयाची मुख्यमंत्र्याक जाप. म्हादयचेर कर्नाटकाक दिल्ली चीट फाटीं घेवंक जावडेकराक 10 दीस कित्याक काय म्हूण विजयाचो प्रस्न. कर्नाटक वाले खंय तो मेरेन तांचें काम सादोवन मेकळे जातले. आमी जर कोर्टान गेले CMन बरें जालें म्हणूंक जाय आशिल्लें, कित्याक आमी कोर्टान वचून एक इन्शुरन्स पॉलिसी गोंयाक मेळ्ळ्या. फाल्यां जर जावडेकरान चेंज करना म्हणलें, ताजेर कसलो प्रेशर आयलो जाल्यार कितें जातलें? कितें हांव तुमच्यान कितें करूं जाता? कोर्टान आमी वी आर नॉट गोईंग फॉर हिम टू जस्ट भीक मागनात आमी विड्रॉ कर म्हणून. वी आर आस्किंग फॉर अ स्टे ऑन इट्स एप्लिकेबिलिटी. वाय इज द चीफ मिनिस्टर डिस्टर्ब विथ अस? हें म्हाका कळना.
आतां 3 ग्रूप आसात म्हादय खातीर झगडटात. एक सारकें नवेंच कॉम्बिनेशन जाल्लें आहा आम आदमी पार्टी आनी हें तें गोवा सुरक्षा मंचाचें. हें सामकें कॉम्बिनेशन खरें न्यूज जावंक जाय आशिल्ली. हें एक नवेंच कॉम्बिनेशन. ताजेर CM डिस्टर्ब जायना. काँग्रेस पार्टी थंय मेमोरंडम दीत आहा, गांवांनी वचून दिता. ताजेर चीफ मिनिस्टर डिस्टर्ब जायना. चीफ मिनिस्टर डिस्टर्ब गोवा फॉरवर्ड पार्टी एनजीटीन गेली म्हणून डिस्टर्ब जाता. हाजेर म्हाका दिसता वी हॅव अपसेट द एपल कार्ट ऑफ द BJP. तुम्ही म्हणटा ना इट इज अ रुटीन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसिजर. अरे येदो व्हडलो रुटीन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसिजर आनी इतलो रुटीन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसिजर जाल्यार विड्रॉ कित्याक जायना तें? त्याच दिसा लेटर कित्याक विड्रॉ जालो ना? 10 दीस कित्याक लागता ताका? विड्रॉ करपाक कितें लागता रे? In these 10 days, if some riots are created by Karnataka, what happens? Who is responsible for it? Then only insurance for Goa remains our petition in the NGT. Assurance तो कितें म्हणटा आतां पळय, नॉमिनेशन प्रोसेस सोंपतकर आनी तो इफीक येवचे पयलीं तो इश्यू सेटल करतलो. ते जर थंय जावन पडटलें न्ही कितें काम जावपाचें आहा तितलेंच तें सोड रे. तें म्हजें पॉयंट कितें आतां हाजेर कित्याक आमी उलोवया? मुख्यमंत्री सांगता न्ही विड्रॉ करता, कर मरे विड्रॉ आनी उलोव नाका. आमची विक्ट्री म्हणनाका ती. इट इज नॉट अवर विक्ट्री. विक्ट्री इज इन द सुप्रीम कोर्ट. थंय उदक डायवर्ट जाल्लें आहा म्हणून तोच म्हणटा मरे. मागीर विक्ट्री कसली ती? विक्ट्री इज वेन दॅट कम्स टू अ हॉल्ट. सियाजेटात खाजन बांद आसा थंय पासून STL लायन मर्यादीत आसूंक जाय म्हूण गोंय सरकार केंद्रा कडेन मागपाचो आसा. राना पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल प्रुडंटा कडेन उलयलो. आनीकूय कांय गजाली आसात त्यो जाग्यार घालपाक म्हूण खंय ताणें केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्याची अपॉइंटमेंट मागल्या. ह्यो गजाली जाग्यार घाल्यो ना जाल्यार खंय CRZ प्लानाक अर्थ उरचो ना. आम्ही सेंटर कडेन मागता की नोटिफिकेशन शूड कम वेर स्पेशल नोटिफिकेशन इज ऑलरेडी देयर फॉर गोवा एज पर 2011 नोटिफिकेशनान खाजल लँडाक आमकां गोंयान स्पेशल नोटिफिकेशन आसा. ताका एक क्लॉज एड कर की खाजल लँड जे आसा जे बंद आसा ते पासून STL लायन काबार जावपाक जाय. सो ही आमी परतून फॉलोअप करता. आतां हांवें परतून ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केल्लें आसा की जे पर्यंत हें करना देन एक्सरसाइज of doing the CZMP finalization is going to be not the way the Goan people desire. दुसरे इश्यू जाले आमी already state under the census we are a small state but आमचे टाउन जे आसा जशे कलंगूट एक्झाम्पल दिता we have already asked them to notify. म्हणजे आता रेव्हेन्यू मिनिस्टर नोटिफाय करतले ते एक आमच्या क्लॉजान घालूंक सोदता. सो अशें करून ते 4-5 आयटम जे आसा अजून आमकां सेंटरांतल्यान खंय तरी येवना म्हणून आय हॅव रिक्वेस्टेड central minister to give me an appointment along with NCSM, along with central CRZ authority so that this can be taken to the logical end. साळगांव तुये आनी वेर्णा पॉवर सबस्टेशनांची काडिल्ली टेंडरां रद्द करून नव्यो आधुनीक गजाली आस्पावीत करून आता परत टेंडरां काडटले. काडलेलो सालिगांव तुये आनी वेर्णा फॉर 220 kVA सबस्टेशन. एक्चुअली लास्ट टाइम जेन्ना हांव मंत्री जालो टेंडर ऑलरेडी ऑन आनी तो सिंगल टेंडर जाल्लो तेन्ना हांव जेन्ना जाल्लो इन 3 months I had put it to cabinet and got it approved to give the work order. But somebody had written a complaint, so I went into the total prospects of the tender. So we have decided as a government, we have taken, I am view घेतला and already CMO proposal move केला to cancel all 3 tenders and re-tender with new specifications. कितें आता कितें न्यू स्पेसिफिकेशन म्हणजे स्काडा कंप्लेंट आसला पण GS आशिल्ले पूण ताका स्काडा कंप्लेंट करता म्हणजे अनमेंड जे आज देशभर थोडे कडेन डिस्कॉम करता unmanned power substation. That is my idea of doing. So we want to try this first unmanned. म्हणजे नॉर्मल मॅनपॉवर धरून जे मेंटेनन्स टीम असता ती असतली पूण ऑलमोस्ट अनमॅन्ड आसपाक जाय म्हणून ते प्रोविजन करपाक वी आर कॅन्सलिंग ऑल 3 टेंडर्स ऑफ सालिगांव ऑफ तुवे अँड ऑफ वेर्ना अँड कमिंग आउट विथ अ मॉडर्न लुक ऑफ अनमॅन्ड पॉवर स्टेशन विथ अ हायर एनहेन्समेंट ऑफ कंडक्टर्स STLS कंडक्टर घालून टू ड्रॉ मोर पॉवर. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. वाळपय नगरगांव दूध उदका परस सवाय दूधकार सोसायटीच्या कारभाराक विटल्यात. गोवा डेअरीक दूध घालता ते नगरगांव सहकारी सोसायटीतले दूध तपासपाचें मशीन खंय सारखें चलना. लिटरा फाटल्यान 10 रुपया 7 पैसे 17 पैसे असो रेट येता. एक तर मशीन बदलात नाजाल्यार आदली फॅट काढून डिग्री तपासपाची पद्धत चालू करात म्हूण दूधकार मागतात.
गोवा डेअरीची असली फॅट मशीनां हे आदी प्रुडंटान एक्सपोज केल्यात. डेअरी सुधारना. सुमूल आणि गोवा डेअरी कडच्यान दूधकारांक रेट मेळटा तो पळयल्यार मोठो फरक. गोवा डेअरी अजूनय सोसायटींनी खटारी फॅट मशीनां घेवन बसल्या. गोवा डेअरीत 25-30 रुपया रेट मेळटा त्याच दुधाच्या सॅम्पलाक सुमुलाचे केंद्रांनी जवळ जवळ दोबरात रेट मेळटा म्हणपाचे फॅट आणि डिग्रींची सोसायटींनी प्रात्यक्षिकां दाखोवन ह्या आदी प्रुडंटान स्टिंग ऑपरेशनान एक्सपोज केला. नगरगांव सोसायटींतलो कारभार पळयल्यार डेअरीची वेवस्था अजून सुदारल्याशी दिसना. दूध उदका परस सवाय परिस्थिती इतल्यार पावल्या. ह्या मशिनां आमकां काबार केल्या. मशीन आमी आतां दूध घालता सादारण 10 वर्सां जालीं, पण इतकी वर्सां असो प्रॉब्लेम येयनासलो. आतां परिस्थिती अशी, दूध म्हशीचें दूध घालून सुद्दां दर रेट येता तेंचो 10 रुपया 7 पैसे 17 पैसे. कित्याक दूध घालपाचें ह्या मशिनाक? जाल्यार डेअरीन सांगचें की दूध हाडूं नाका म्हणून. अशें जर जायत जाल्यार ही मशिनां आमकां जाग्याक बसयतलीं. सो तुमची कितें मागणी आसा गोवा डेअरी कडेन आतां? एक तर मशीन तुमी बदला, नाजाल्यार मशीन बंद करून उडया. पयलींची सिस्टम बरी आसली. तुम्ही डिग्री लावन घ्या न्हू. डिग्री फॅट ना जाल्यार रेट कमी दिया, उपकारता. म्हशी प्युअर दूध हाडून जर 10 रुपया रेट जाल्यार मागीर पाणी घालून हाडटा फाल्यांच्यान, कॅन भरून हाडटा. तुम्ही पाण्याची बॉटल घेतली जाल्यार त्याची किंमत कितकी? त्याच्या पेक्षा सुद्धा कमी दुधाक रेट येता. त्याच्या वरसून तुम्ही समजा ही मशिनां कसली आसा ती. ही मशिनां त्वरित बदला, ना त्याची होळी करतलो आमी. डिग्रीचे मशीन सारकें चलना म्हूण कागाळ केल्यार डेअरीचे लोक येवन ती सारकी करून वतात. 4 दिसां उपरांत येरे म्हाज्या मागल्या. मशीन बदलात ना जाल्यार दूध घेवपाची आदली वेवस्था चालीक लावची. दूधकारांची ही मागणी सोसायटीकूय बरोबर दिसता. परिस्थिती जाल्याच तशी. अशें मशिनाचो बरोच प्रॉब्लेम आहा. आमी प्रत्येक फावटी पळयल्ले आसा. पळयल्या उपरांत तेंचो एक मनीस येवन टॅक्निशियन हांगा सारकें करून वयता. एक 4 दीस ती मशिनां बरी चलता, तेज्या उपरांत परत हो फॉल्ट चालू जाता. तेन्ना आमी परत आनी एकदां आयज सगळें ठराव घेवन धाडटले डेअरी कडेन की ही जी मशिनां आहा, जी फॉल्टी आहा ती ताबडतोब बदलची, नाल्यार पयलींची जी सिस्टम आसली आमी फॅट काडून डिग्री लावन जे हे करताले ती आमकां हे दिवची. कित्याक शेतकऱ्याच्या हितून भरपूर नुकसान जाता. कित्याक आयज पेंडीचे दर खंय पावल्ले आहा आनी ते 10 रुपया जर आमकां रेट येवपाक लागली आमच्या शेतकऱ्यांक जाल्यार ही आमकां गोराय नाका आनी डेअरी नाका अशें म्हणपाची पाळी आमच्या शेतकऱ्याचेर येयल्ली आहा. गोरवांच्या खावडीचो सारको आधार ना तो ना आणि आता दूधकारांक रेटीतूय फटोवपाचो कारभार. सोसायटींनी फॅट डिग्री काडटना दूधकार घाळ रावलो जाल्यार शेणलोच म्हणपाचो. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. नव्या राज्यपालान पदभार घेतल्या उपरांत राजभवनाचेर लोकांक वचपाक घाल्ली 6 म्हयन्यांची बंदी 24 वरां भितर फाटी. 2 दीस आदी ऑनलायन नोंदणी करून लोकांक राजभवन दर्शनाक येवंक मेळटलें. मात पुराय पुलीस व्हेरिफिकेशन केल्या उपरांतूच जम्मू आनी काश्मीरचो आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकाचे सुरक्षा वेवस्थेचे नजरेन राजभवन प्रवेश बंदी आदेश काडिल्लो. ताचेर पडलो खवदळ. नवीन गव्हर्नर येयला, म्हणजे जो चार्ज घेतलो ऑलरेडी पोस्ट म्हणजे हें जालें तेगेलें ट्रान्सफर जाली. पूण म्हाका दिसता आमच्या नव्या गव्हर्नराचो राज्यपालाचो आमच्या होम मिनिस्टराचेर विश्वास ना, जसो गोंयच्या लोकांचो विश्वास ना. ताणें चार्ज घेवचे पयलींच हेचें चित्र काडलें आनी होम मिनिस्टराचेर विश्वास ना म्हणून 6 म्हयने थंय कोणाकूच प्रवेश ना. हेजेर जर विश्वास आशिल्लो जाल्यार थंय लोकांक प्रवेश बंद जावपाक नाशिल्लो. इतली सेक्युरिटी आमचे कडेन मेकॅनिझम आसा आनी 6 म्हयने तुमी राज्य भवनाचेर कोणाक वचपाक बंदी घालप म्हणजेच राज्यपालान आमच्या होम मिनिस्टर म्हणजेच आमचो मुख्यमंत्र्याचेर अविश्वास ओपनली दाखयला. हें सामकें क्लियर चित्र. हितून दुबाव घेवपाचो कांयच ना. नव्या राज्यपालाक आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास ना म्हणून 6 म्हयने तो भिता थंय येवपाक. सो मुख्यमंत्र्याक म्हाका दिसता ह्या हेजी ताबडतोब नोंद करपाची गरज आसा की तुज्या राज्यपालाक तुजेर विश्वास ना. तूं आतां वेसला खातीर कितें कितें करून ताका इम्प्रेस करपाक सोदतालो, पूण जेन्ना ताणें 6 म्हयने कोणाकूच एंट्री ना म्हणून दाखयली त्या हेजेर कळ्ळें की तुजो विश्वास लोकांचो नाशिल्लो. आमदारांचो तुजेर विश्वास ना, केंद्रान तुका केला म्हणून तूं मातसो मुख्यमंत्री उरला. सोनसड्यार आतां सुक्या कोयराचो दोंगर उबो जाता. पालिकेन सेग्रिगेशन करून कोयर उखलप चालू केलां खरें, मात तातूंतल्यान आनीक एक सुक्या कोयराचो दोंगर उबो जावंक लागला. दिसाक 14 टन सुको कोयर येता. तातूंतलो फक्त 4 टन बेल जाता.
उरिल्लो तस्सो उरता. पालिकेन आनीक बेलिंग मशिनां घालून कोयराचो विलो लावचो नाजाल्यार खंय कोयर सेग्रिगेट करून कांयच फायदो ना म्हूण शेडो कावन्सिलान इश्यू केला. फाटल्यान जे पळयता एक आनेक दोंगर तयार जावपाक लागला तो म्हणल्यार प्लास्टिकाचो और ड्राय वेस्टाचो. आमी इतले तेंप बोब मारताले की सकल गार्बेजीचो दोंगर तयार जाता म्हण आतां एक ड्राय वेस्टाचो दोंगर तयार जावपाक लागला. सेग्रिगेटेड वेस्ट कलेक्शन करून आतां ड्राय वेस्ट येता हांगा अरावंड 15 टन्स पर डे. 15 टन सुमार ड्राय वेस्ट सोंसड्यार पावता. तितूंतली फक्त 4 टन बेलिंग जाता आनी 11 टन हे भाशेन वयर मांडून दवरतात. बेलिंग डेली बेल सामकें 15 टन जावपा म्हणल्यार हें सामकें एकदम मुश्कील आनी हें पयलीं सद्या बॅकलॉग आहा तोच क्लियर करपाक आमकां वर्स लागतली जे प्रमाणे हें चलता तशें. 2 बेलिंग मशीन घेवन फक्त 4 टन सपोज तूं बेलिंग करपाक पावलो जाल्यार तुज्यान कशें सॉल्व जावपाना. जेन्ना ड्राय वेस्ट तूं हे भाशेन स्टॉक करता आनी तेमकां जेन्ना गाडी बी वयर वचपाक मेळना तेन्ना हें मशीन घालून तें थिंग लेवल करतात. सो हें मशीन जेन्ना ते ड्राय वेस्टाचेर तुमी भोंवडायतात तेन्ना तें टोटल कवर जाता कित्याक त्या ड्राय वेस्टान फक्त प्लास्टीक आसना. त्या ड्राय वेस्टान बॉटल्यो आसता कितें लोखण आसता नाल्यार आनी कितें आसता आनी तें एंटायर डिस्ट्रॉय जाता. सो फाल्यां तुका तें बेलिंगाक आतां देखून घालपाक तुका परिस्थिती उरना. सो हें परमनंटली हांगा उरपा सारकें. सो हांव कितें सांगपाक सोदता जेन्ना तुमी आतां इतले त्रास करून लोकांक सेग्रिगेटेड वेस्ट दी म्हूण सांगतात आनी हे भाशेन सपोज तुमी हांगा एक दोंगर तयार करपाक सोदता जाल्यार हें कशें जातलें. पोरू ISLचे सेमीफायनलींत मुंबय सिटी FCक तांच्याच घरच्या मैदानार मारिल्ल्यान अंदूची लीग गेम खेळपाक वतना FC गोवाचे प्लेयर बरेपैकी कॉन्फिडंट आसात. FC गोवाचो कोच सर्जिओ लोबेरा प्रुडंटा कडेन उलयलो. ब्रेस्तारा FC गोवा मुंबय सिटी आड मुंबय खेळटले. सध्या FC गोवाचे 3 मॅचींनी 5 पॉयंट जाल्यात जाल्यार मुंबय सिटीचे 3 मॅचींनी 4 पॉयंट आसात. I prefer my players remember the semi-final. Is a good place because I think always we played in this stadium, play well. It's true it's not possible to win the final, but in the semi-final against the same team we will play in 2 days. The team played very well. And I think the past is past and is not possible to affect in the next match. And I think every match is different. I wait a very difficult match. I think going to be a difficult match because we will play against a very good team. And the past, I think, is not important for us. Coach, with 5 points from 3 games, how happy what's your state of mind? I prefer 9, but it's not possible. Any team to get 9 points in 3 matches. We can speak about the difficult competition to this year, no? The analysis is different in every match. In the first match, I am very happy with the performance of the team, and in very difficult circumstance, won the match very well. The second match, I feel we could won 1 point. And in the last match, I feel we lose 2 points because the start of the match was very well. I think the team created a lot of chances, and I am not happy with the result the last match. I agree with Sergio about that because I think we got a lot of chance and we should get that 3 points. But sometimes it's not that easy, and but the opponent was also a good team, strong team. So now we will do all that we can for get the 3 points in Mumbai.
हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.